कामगारच्या वतीन म्हाका येयल्लो हेणी थंय मिटींग आमच्या आमदारान थंय कितें सांगलें आमकां जेन्ना 23 जुनाक रिट्रेस केले उपरांत आमकां तेंच्यांनी एक नोटीस लायली. नोटीसेर कितें सांगलें तुमी सेजाचे रिजायन जाया आनी हे रिजायन जावन टर्म एंड कंडिशन जे आहा न्हू 31 कंडिशन आसले ते फॉलो करा आनी जॉयन जाया म्हणून. पण आमी ते टर्म एंड कंडिशन भियाले आनी मागीर आमचे अजय प्रभू गांवकर आनी आमी सगळे कामगार आमी आमदारा कडेन गेले ह्याच खातीर. पण आतां आमदार थंय कितें सांगता आपूण तांकां सांगलें न्ही कितें म्हणून तुमी भिवो नाका आमी सगळे सीएम आमच्या वांगडा आहा हें कांय सांगूंक नासलें. की अजयन ताका कितें सांगलें मातसो आमकां टायम दी आमकां तेणी नोटीस लायली ह्या दिसा तुमी जॉयन जायना जाल्यार तुमकां रिट्रेस करतले म्हणून. पूण अजयन आमी वचून सांगलें मातसो टायम दी म्हणून. पण तेणी आयकूंक ना. तो सांगता कितें म्हणून ना आपूण हांकां सांगलें न्ही कितें म्हणून आपूण जबाबदारी घेता. आनी आमी एकदां तेन्ना सीएमा कडेन आमकां ट्रान्सफर आमच्या हितून कायद्यान ट्रान्सफर नासले. आमी जेन्ना सीएमा कडेन गेले आमकां सर ट्रान्सफर करता म्हणून सीएमान कितें सांगलें तुमकां वयचेंच पडटलें म्हणून. पूण हो जो आमदार सांगता तो आमदारान अशें आमकां सांगूंक नासलें. पण जेन्ना तेणी दुसरो एक डोर ओपन केलो कितें म्हणून सेकंड डोर ओपन केलो आमकां ते प्रोबेशनल पिरियड आतां म्हाजे उरल्या ह्या वरास आनी परमनंट कामगारान ते कितें केलें एक ओपन विंडो केलो आनी तुमी म्हणलो जॉयन जाया. पण म्हाका सांग प्रोबेशनल पिरियड म्हाजे वरास उरल्या आनी हांव कुठून जॉयन जातलो म्हाका कितें बेनिफीट मेळटलो. काल जे पिळगांवचे ग्रामस्थ शेतकार आणि जे अफेक्टेड लोक आसा प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोक तेंच्यांनी काय युनिमस ते डिसिजन घेतलें आनी जो जेटी पॉयंट पिळगांवचो जो आसा तो आपल्या पोझिशनान घेतलो. कारण ती तेंची टॅनंट म्हणून लागलेली शेतां. सो प्रत्येकान आपापलें शेत जें आसा पळय तेंच्यांनी सर्वे करून घेतला मामलेदारा कडल्यान आयडेंटिफाय केल्या खंयची तेंची शेतां. आनी टायम एंड अगेन ते रिक्वेस्ट दीत आसले मॅनेजमेंटाक जावं सरकार दरबारी की आमचे इश्यूज सॉल्व करा. म्हाका दिसता जवळ जवळ 19 म्हयने जाले. खंय तरी एक प्रत्येकाक एक अंत आसता. 19 म्हयने तेंच्यांनी वाट पळोवन लास्ट शेवटी तेंच्यांनी काल डिसिजन घेतलें की आमी आमची शेतां आसा ती आमी आडयतले. कित्याक तर आयज तेंच्या हाताक काम ना. मायनी सुरू जाल्यो खऱ्यो बट तेंच्या हाताक काम ना. सो उपजिविकेचें साधन कितें तरी जाय. सो तेंची अशी इच्छा आसा की आमी आमची शेत लावन आमचें पोट भरता आसा. सो त्या अनुशंगान काल तेंच्यांनी आपापली शेतां जी आसा पळय ती पोझिशन घेवपाक ट्राय केली. त्या खातीर सगळो मायनींग ट्रान्सपोर्ट काल बंद उरलो. तर सगळ्यांक खबर आसा सारमानस जेटी पॉयंट जो आसा सो हाफ जो आसा तो मॅनेजमेंटाच्या पोझिशनान आसा आनी मेजर जेटीज ज्यो आसा एरियाज ते टॅक्स स्टोर करून थेयला तो सगळ्यो टॅलंटेड एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज म्हणजे एका सायडीक म्हणटा की शेतां लायात आनी दुसऱ्या सायडीक पळय डम घालून ती पुरून उडयलेली आसा. सो तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केला की आमची शेतां आमकां दियात आमकां आनी मायनींग फेवर नाका आमी आमची शेतां करून जगता. तेच अनुशंगान काल तेंच्यांनी स्टॉप केलो. आयज सुद्दां तेंच्यांनी डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें की आमची शेतां आमकां जाय. सो खंय ना खंय एक तोडगो काडपाचो प्रयत्न डेप्युटी कलेक्टरान केलो. ताका तेंच्यांनी सांगलें एक तर आमकां तुमी जॉब ऑफर करात नाजाल्यार आमकां आमची शेतां दियात. ते म्हणटा की टॉक्स चालू दवरुया बट ट्रान्सपोर्टूय चालू करात. आमी म्हटलें की हे ऑथॉरिटी म्हाका ना आनी जे आमी रिप्रेझेंटेटिव्ह गेल्ले तेंकांय ना. आमी म्हटलें आमी लोकां मुखार घालता की शेतां तेंची शेतां शेतकारांची. सो डिसिजनूय शेतकार घेतले. आमी भायर येवन तेंकां सांगलें की ते तोडगो काडपाक म्हणजे जे टॉक्स आसा ते स्टार्ट करपाक रेडी आसा प्रोवायडेड तेंचो ट्रान्सपोर्ट चालू जावंक जाय. पण आतां हांगा सगळे जाण एग्री जाल्या. ते म्हणटा आमचेर कितेंय लिगल एक्शन जाल्यार जाता पूण आमी आमची शेतां सोडची ना. आमी शेतां लावया जो पर्यंत आमकां हांगा कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स येयना मॅनेजमेंटा कडल्यान तो पर्यंत आमी आमची शेतां सोडपाक रेडी ना. काल तुमी पळयलां आसतलें डायलिसीस पेशंट सुद्दां आपली बेड सोडून थंय येवन बसलेले. अजून सुद्दां सकाळीं बसल्यात ते. एकूच आस आसा की तेंची शेतां तांकां मेळटली नाजाल्यार तांकां उपजिविकेचें साधन कितें तरी मेळटलें. हे दोनूय जर दिना जाल्यार मायनी आमी केल्या गोंयान कोणा खातीर हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह पडटा. काल 2 दिसां पयलीं सारमानस ग्रामस्थांनी आमच्या सगळ्यांक मेळोन म्हणजे वेदांता कंपनीचो जो ट्रान्सपोर्ट आहा तो आडयल्लो त्या संदर्भान काम बंद जाल्लें म्हणून आमचे डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग आपयल्ली आयज. ग्रामस्थ आसले भितर तेंचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले मॅनेजमेंटाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसले आनी हांव आसलो PI आसले आमचे. आनी ह्या मिटिंगेन जे त्रास आमच्या ग्रामस्थांक जाता ते तेंच्यांनी सांगले की रस्त्याचेर धूळ प्रदूशण जाता मागीर डिपोजिशन जाल्ले आहा मातयेचे हेका लागून एक्सिडंट जातात. हे सगळे विशय आहा ते एड्रेस करपाक लागून म्हणजे डेप्युटी कलेक्टरान सगळें आयकून घेतलेले आहा.
आनी आमच्या तर्फे आमी ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आहा की जे हे इश्यूज आहा जे लोकांक त्रास जे जाता हे त्रास कमी करपाक लागून कंपनीन ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल जे एनवायरमेंटल इश्यू जे आहा धूळ जाता उदक जे जास्त हे जाल्लें आसता त्यामुळे जे लोकांक त्रास जाता हे पूर्णता बंद करता जाय. आनी जे एनवायरमेंटल इश्यूज जे आहा ते इट शूड बी गवर्न बाय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. डेप्युटी कलेक्टरान आयज इन्स्ट्रक्शन दिवपाची गरज आहा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक की तुमी हे आनी कंडिशन सुटेबल आसा काय ना हे चॅक करपाचें आनी मागीर तुमी हाका एलाव करपाक जाय. अशे तरेचे जे सिच्युएशन आसा हे डेप्युटी कलेक्टरान ग्रामस्थांकूय सांगलेलें आहा आनी मॅनेजमेंटा कडसून एश्युरन्स घेवन सांगलेलें आसा की तुमी जे पॉयंट्स ग्रामस्थांचे आहा ते पॉयंट्स करतले आनी ते केन्ना करतले हे एश्युरन्स घेतलेले आहा आनी ते ग्रामस्थान तांकां त्या पद्दतीन ते सारमानस ह्याच्या खातीरूच का बाकीच्या मायनींग सादारण अशें सारबांदीच्या वयल्या ग्रामस्थांनीच हो पॉयंट रेज केल्लो तेंच्याच पॉयंटा. तेच्या बरोबर तेंचो जो लॉंग पेंडींग जो कॉम्पेन्सेशन ऑफ फार्मर्स हेजो जो विशय आसलो त्या विशयाचेरूय डिस्कशन जालें आनी तेच्या कंपनीन तेंचे कडेन डॉक्युमेंट्स मागलेले आहा म्हणजे हू आर द लिगल हेड्स ह्या जागेचे मालकी हक्क कोणा कडेन आसा हे डॉक्युमेंट्स मागलेले आहा. हे डॉक्युमेंट्स दिल्या नंतर कॉम्पेन्सेशनाचे जे रेट आहा ताका ती एक्सेप्ट आहा काय ना पळयतले आनी ते मागीर डिस्कशन जाता.